नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी वसावे तुझ्या दासबोधासी बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तने ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तने ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचन्द्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। श्रोता आणि वक्ता सगळ्यांतून जे रामतत्व भरल्या त्या रामतत्वाक नमस्कार करून आज कार्यक्रमाक सुरू करूया। सुमार दीस जाले मध्य बंद दवरिल्ले म्हळ्यार पोस्टपोन केल्लें कले ना कले कारण जाता आसता ती देवाली इच्छा परमात्म्यागली आनी तांतूं आमकां तळमळ लागता हाजी बीज सोडलेलें तळमळ लागल्या वे म्हूण आमकांच विचारता तर तें रसाळ जाता। तळमळ नायकळली जायी जायी म्हूण आमी खातात न्ही क्रेविंग येता आनी जायी जायी तशी तशी आज आतां हाजें मनोबोध म्हळ्यार मनाश्लोक थंयच्यान सुरू करूया। 60th
श्लोक असो. पहिले 59th श्लोक अशीच एक आढाव खातीर घेवया. मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटी, नभे रे नभे सर्वथा राम भेटी. मनी कामना राम नाही जयाला, अति आदरे प्रीती नाही तयाला. मना कोट्यावधी कल्पन करत बसलं, अनंत विषय सर्व काळ त्या चिंतन करत बसलं. हां, आणि तातूंत थोडे मेळ्ळे सुद्दां तरी के राम दर्शन आनंद त्या ती जो जाता रामा दर्शनाने तो शाश्वत आनंद तुका मेळच ना. हे पळय, कोणा मनान कामन आसत की प्रपंचाची कामना हें जावो तें जावो, ताका तर राम भेटी जायनाची. जाल्यार ताका रामा विशयी सादर भक्ती प्रेम सुद्दां अंतकणांत उत्पन्न जायना. तर रामा चिंतन कल खातीर करूं का इतलो कल होडवी कसबा तागली हो विचार येत न्ही. इतलो कल महत्व त्या रामाक आमी दिता आसत वाय. तर ताजें वर्णन ते करता ती. हे श्रोत्यान मनात प्रश्न येवचे भितर सट्ट जाले एकदम समर्थांक मनात, आणि तांकां अशी उक्कून आयलें. तांकां श्रीराम म्हळ्यार कल म्हणटात ते आराध्य दैवत मात्र न्ही, तांकां सद्गुरू. आणि तांकां तांणी कल्ल दिनी तावळ एखादे हाका म्हणटा कल्ल म्हूण आस म्हणून. राम म्हळ्यार कल्लें. अरे तुका कल्ल सांगू, समर्थ सांगता ती. मना राम म्हळ्यार कल्ल, हें तूं कल्ल म्हूण सांगू, कल्ल्याचें उदाहरण दिवं, कल्ल्याची उपमा दिवं, तरी तुका पडटलें. तूं कल्पतरू म्हूण आयकलां हांवें. हां, तूं स्वर्गांत एक झाड आसता, ताच्या मुळां बैसून कल्ल मागले तें दितात खंय. तशें हांगा नारळा झाड आसता, नारळा झाडा मुळां बैसून नारळा उदक पिली तरी माड्डी पिली म्हणटा ती. कल्पना करता हांव माड्डी पिता असं, आनी पित्त कलें नारळा उदक. जाल्यार हो कल्पतरू, खरो कल्पतरू जो आसा स्वर्गांत आसता तो कल्ल कल्पना करता तें दिता. तशी ती कामधेनू म्हणून समर्थ म्हणटा ती. मना राम कल्पतरू कामधेनू, निधी सार चिंतामणी कायवानू. जयाचे नियोगे घडे सर्व सत्ता, तया साम्यता कायसी कोण आता. अरे हे रामाक कल्पतरू म्हणचे की कामधेनू म्हणचे की एक गाय वशिश्ठाले आशिल्ली. कितलेय लोक जेवणाक येवती, भर 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 तिगल पोट्टांत ते हें येतालें म्हळ्यार सर 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 जेवणाक ताट्ट भरून येतालीं पंचपक्वानांची. कल्ले मागले ते दिताली ती गाय. ताजे वेल्यान हागले विश्वामित्र ऋषी आनी वशिश्ठागल सुद्दां हे वाद विवाद जालेले. वशिश्ठा तूं इतलो हें म्हणटा ब्राह्मण तुका कल्ल्या जाय, माखी कामधेनू दिवन सोडी म्हूण. कळ्ळें मागीर तो पयलीं राजघराण्यांतलो आशिल्लो, राय तो क्षत्रिय कोण विश्वामित्र, नंतर ऋषी जालो. तर ती ताजी एक काणी विंगड आस. पण हांगा सांगचें कलें हो राम अशें आस की तो कल्पतरू वारी जाय तें दिता, कामधेनू वारी जाय कसली कामना करता तें तुमकां मेळटा. अरे निधी, निधी म्हळ्यार कल्लें ट्रेजर्स, ट्रेजर्स आसा ती. निधी सार चिंतामणी कायवान. ते चिंतामणी जशी एक हात आसल्यार कसलीच चिंत म्हणून येनाच खंय. कसल्याची चिंता निर्भय जाता मनुष्य, एक चिंतामणी हातां आसल्यार पुरो. तशी राम नाम एक गळ्यान दवरलें आनी सतत घेता राबल्यार ट्रेजर्स ऑफ ब्लिस. इंग्लिशान सांगचें म्हळ्यार आमकां इंग्लीश सांगल्यार बरें कळटा. ट्रेजर्स ऑफ ब्लिस. तशें ते निधी, जलनिधी म्हळ्यार जलसागर, समुद्र, महासागर. तशो निधी कल्ल्याचो सगळे सार तंतस, सार आनी असार घेतल्यार सगळ्याचे अर्क काडलेले बरबरे हाजे अर्क काडटात न्ही, ताजे तो निधी आसा. ताज्यान कल्ल ना. आनी तो एक राम जर तुमी आपणाक केल्लो तरी कल जाता. जयाचे नियोगे घडे सर्व सत्ता. आतां राम म्हळ्यार नुसतो रामच न्ही, ती मूळ माया अनेक रूप घेता.
इत्या म्हळ्यार हांगा पृथ्वीरी आनी काम करचें असलें त्या मूळ मायेक दृश्य जगांत देहाची धारण करूंक लागता. तावळी ती मूळ माया तो परमेश्वर ती सत्ता खंयचे पण शरीर धारण करून येता जे तांकां त्या काळाक सूट जायची तसलें धारण करून येता आनी ताका सगळी सत्ता थंय चलता. जयाचे नियोगे घडे सर्व सत्ता तया साम्यता कायसी कोणाता. आतां हांगा सगळें सत्ता म्हळ्यार नेमकें कल जाता. आमी हांगा तरी हांगा दी न्ही न्ही चिंतामणी परीस म्हूण एक हें आसता कळ्ळें. तो राम परिसावारी सुद्दां आसा पण ताज्याकीन जास्ती आसा. तो मगल गुरू आसा समर्थ सांगता तो सद्गुरू आसा. तो म्हाका ताणें परिसत्व दिल्लें. कशी दिल्लें ताजे खातीर एक आमी सान काणी पळोवया. एक परिसा भागवत म्हूण आशिल्लो. परिसा नांव कशें पडलें म्हळ्यार तो भागवत पुराण सांगता तो भिक्षूक भागवत संसार करतालो खंय तो. भागवत म्हळ्यार हँड टू माउथ तशें कोणी करतालो. भिक्षुकाक कितलें म्हूण भारी मेळटलें भागवत सांगून जाल्यार स्वताक आनंदांत आशिल्लो. तागेलें तें आनंदी स्वरूप पळोवन लक्ष्मीक तागेली दय आयली आनी लक्ष्मीने ताका एक परीस दिलो. तो परीस खरो परीस दिलो आनी ताका सांगलें की तूं बऱ्या कामा खातीरच वापर आनी तुगेल्या जीवमान चलचे खातीर बरें करून सम आनंदांत राब म्हूण केन्नाय तुका कसली ददात जावं न्ही तशी आरामांत राब म्हूण. आनी ताणें तो कशें करतलो ताणें कोण पळयलें लोखंडा परीस म्हळ्यार कहलें लोखंडा लायलें की ताजें भांगार जाता. आतां भांगार जालें की तें भांगार होवन विकून ताजे पयशे मेळटा. ती जाय जाल तशी जाय जाल त्या वेळार मात्र जाय तितलेंच भांगार करचें तें विकचें हाडचें आनी त्या पयशांत घर चलोवचें अशें तांगेलें चलतालें. तरी ही मातशी काळजींत आसताली आनी ती शेतजाणी कोणागेली नामदेव महाराजांगेली शेतजाणी. तो परिसा भागवत आनी तागेली बायल. तर नामदेव महाराज सतत तांगेले विठ्ठलाल मंदिरांत वचताले. बायल एक घर चलोवंक लागता न्ही. तर ती आनी ती मैत्रिण्यो एक पण तांगेले घार वचून तावळी केन्नाय ही पयशा काळजींत आशिल्ली मनुशी आतां एकदम आनंदांत आनी आरामांत आसा. बरबरी कापड न्हिसता खंय थान इतलें सगळें मेळ्ळें वया म्हण. ताका कल्ल मेळ्ळें आसतलें धन गुप्त धन मेळ्ळें की कल्लें म्हण. तावळी बायलांगेले अशी आमी सांगता म्हूण हांव एक बायल मनशाची पण चलता मस्त म्हणटा कोणाक सांगू नाका म्हूण आमी सांगतात आनी प्रत्येक जाण दुसऱ्यांक हेंच वाक्य उलोवन सगळ्यांक सांगतात. तशी ती म्हणटा कोणाक सांगू नाका जाल्यार म्हाका न्ही म्हगेल बामणाक लक्ष्मीने परीस म्हूण एक फातर दिला येदो असो खडो. तो आमी देवा पुजे लायला आनी ताची पूज करतात आनी तो खंयचे लोखंडाचे स्क्रू लायले तर ताजे भांगार जाता. त्या स्क्रूचे लोखंडा लावंक तें म्हळ्यार भांगार जाता. कळ्ळें. तें भांगार विकून आमकां पयशे मेळटा ती जाल्यार आमी वायटाक वापरना ती आमगेलें घर चलोवच्या मात्र वापरता ती. ती म्हणटा एक काम कर शिवें म्हाका एक दिवसा खातीर तो उधार दी न्ही. हांवें थोडे मल्ल्याक थोडे लोखंडाचे हें आसा ती आपण कोरून दवरता. कित्या गो तुगेलो बामण इतलो व्हड संत तो कल्ल कमी आसा पांडुरंग सगळें पळयत न्हय तागेलें म्हण. तें गई जाल्यार हांगेलें लक्ष म्हगेल्या बामणा लक्ष कल्ल सांग वता घरांत भेद लक्ष संवसाराले खंय आसा. तो कलेपणी ना म्हणना खावच्या पिवच्या कल ददात ना आमकां जाल्यार एक खंय कोणा लग्ना वचचें म्हळ्यार एक दागीन ना म्हगेल्या आंगार एक बरे कपडे अशी ना ती लग्ना वच सारकें. एक कलेपणी आसका म्हूण दिसलें 4 बरी आयदान खोट्या हाटी हें तें घेवया म्हूण दिसता पयशेच ना ती कल करचें. तावळे एक काम कर न्ही एकू दिवस अर्ध दिवस म्हाका तो परीस दी गो हांव ताबडतोब तो वापरतां आनी तुका फायज सकाळीं हाडून दिता म्हणाली. किंवां रात्री सुद्दां हाडून दिता मेळ्ळें नाल्यार फायज सकाळीं हाडून दिता म्हणून. तर म्हणाल तिन पाप ते खास मैत्रीण आशिल्ली ती दिलें वापरच्याक. ही बेगबेगी कलकल लोखंडाचेच न्ही पुराय हाजे भांगार करून हें करून तातूंत थोडे विकले पयशे हाडून दवरले आनी थोडे अशीच तें भांगार केल्लेलें तशें दवरलें लिपोवन आनी एकदम खुशीची त्या पयशांत थोडी कापड घेतली नवीन कापड न्हिसून बसल्या नामदेवान घार येतना. ताणें विचारलें अरे तुज्यान इतलो फरक कशें जाल्लो.
ते संत तुकाराम पिक्चर पळयले असल्यार तुमकां कळटलें. त्या रायाने पेटयले शिवाजीने तांकां दागिने कपडे बिपडे ते घालून घेवन एकदम हांत बशिल्ली. तर हे सगळें आमकां मृत्यूके समान म्हण ताणें काडचे लायले आनी काण उडयले. तशें ताणें विचारलें, अरे तूं इतली श्रीमंत एकदम खंयच्यान आयली म्हूण. तरी तिने पयलें आस न्ही कल्ल्याक विचारता ती म्हण, ना म्हाका कळका खंयचो देव प्रसन्न जालो तुजेरी. तावळी तिने खरें आशिल्लें सांगलें. त्या शेजारचीचेर मज्जेर देव प्रसन्न जाय न्ही, शेजारची आसली मैत्रिणी तिजेर देव प्रसन्न जालो खंय आनी तांकां त्या भागवताक देव प्रसन्न जावन ताका परीस मेळ्ळा. तो परीस म्हळ्यार एक फात्तरच म्हळ्यार री. तर तो लोखंडा लायला की ताजें भांगार जाता. हां, आनी तो सान जायना आस तितलेंय व्हरता आनी नित्य कायम वापरचें जाता. हांवें एक अर्द दिवसा खातीर दिल्लें आतां मागून घेतलो. पळोवया कशें दिसता म्हूण. तर ती पा भोळीची तिने हाडून नामदेवा दिलो. दिवची भितर नामदेव म्हळ्यार हो परीस घेवन तूं इतलें भांगार केलें. तर 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 वचून धांव न्हू आनी तो परीस काण चंद्रभागेंत उड्डोच वळप. आतां इतलो व्हड्ड नदीन तूं तो येदसो गोटो फातरा वारी दिसतालो तो. कशी सोदून काडचें. आनी तें जेन्ना कळ्ळें की रडतो वता, उडो नाका आमगेलो न्हय तो, म्हाका परत करका हांव तिका प्रॉमीस केल्या परत करता म्हणून. कांय नाका तिका कांय नाका आनी तुका कांय नाका, उडोवन सोडया हें विशय उडोवन सोडप. तें पळोवन ते हाका भागवताक केन्ना कळ्ळें उडयलें म्हणून, तरी तो धांवन आयलो. अरे तूं मूळ दरिद्री आं, आनी तूं जाय जाल्यार दारिद्र्यान मर न्हय, म्हाका कले मरच्या लायता. म्हाका लक्ष्मीन दिल्लें हांवें वरदान म्हणून. तूं मगल खड घेवन तूं कुडोन तूं कल काम मल्लें हांण दिवशिल्लें न्हय तुका नाका जाल्यार चंद्रभागेंत उडोवचें कल्याक काम आशिल्लें. म्हाका आत्तांच्यात मगल परीस हाडून दी. अरे देवा आत्तां कशें दितलो, तर रात्री जालें न्ही. एक काम कर फाल्यां री आमी वचा. हांव तुका परीस काण दिता, हांव सोदून दिता, म्हजेर विश्वास दवर, हांव तुका दिता. आनी जाय जाल्यार ताका साक्षी तुका मेळ्ळो म्हूण कोण पळय साक्षी जाय. 4 लोकांक सांग गांवच्या येया ती पळोवच्याक. हो गांव लोटलो नामदेव परीस काण दिता म्हूण. आनी सकाळीं वचूले री नामदेव वचूलो आनी उडकी मारली त्या न्हंयेन तूं. आनी उडकी मारली आनी अशी ओंजळ भोवन हातान इतले सुमार खड काडले त्या न्हंयेंत. घ्या म्हणालो. आनी ताणें त्या भागवताक सांगिल्लें परिसा भागवताक, पण लोखंडा खले पण वस्तू घेवन यो. तूं म्हणटलो फाय म्हजेर विश्वास आसा म्हणून आनी घेवन वचून मागीर म्हणटलो ना हें खंय परीस हें साद फातर दिलें तुवें म्हणून. म्हाका तें भानगडी नाका ती. तेमी तूं लोखंड खले पण घेवन यो. तो लोखंड घेवन वचूलेलो. ताणें अशी ते स्क्रू लोखंडाची कलकल आशिल्ली ताका सान वस्तू. ताका एक फातर काडलो लावन पळयलो, अरे भांगार जल्म हाजें म्हूण. कितली खुशी ताका. मागीर आनी एक फातर काडून पळयलो. खंयचो घेवं म्हणालो, खंयचोय घे सगळे परीस आसा. आनी घेतलो तोवय परीसू. तिसरो घेतलो तोवय परीसू. तावळ तें पळोवन ताका इतलें वायट दिसलें. तो म्हणालो हे परीस न्हय देवा, तुगल हाताच परीस स्पर्शाक जाल्लो ह्या फातराक. आमी इतलें वर्स तूं आनी हांव सांगाती वाडल्यान सान्नाची व्हड जालें ती. नित्य हांगा न्हंयेन न्हांवच्या येता ती खेळटात हांगा. केन्नाय आमकां परीस मेळनाशिल्लें हें फातर म्हणूच आमी खेळ्ळी फातर घेवन. आनी आतां अचानक ताजे परीस कशी जालो. तरी तुगल्या विठोबागल नामस्मरणामी ती तुका ही सत्त मेळ्ळी. आनी तुगल हाताच परीस स्पर्श त्या फातरांक जावन ते सगळे परीस जावन पडले ती न्हंयेंतली फातर. ते फातरच आसा ते परीस न्हय ती. जाल्यार तुगल हाता स्पर्श जाल्यार ताजो परीस जाता. तेमी ती देवा म्हाका तुगल चरणांत स्थान दी. तो हाका परिसा भागवत नामदेवाक शरण आयलो, तागो शिश्य जालो. आनी ताणें तें पुराय फातर पुराय न्हंयेन परत उडोवन सोडलें. नाजाल्यार आमकां परिसाची गरज ना. म्हाका तुजे असले गुरूची. तरी सांगता सर्वसत्ता ज्याचे नियोगे. तो कोण नामदेव खेचराचे नी संगे खे. खेचर म्हळ्यार कोण, नामदेवाल गुरू. हो कोण तो चाटी आशिल्लो तागेलो
गुरु थंय हांगा औंढ्या नागनाथा थंय तागेलो गुरु खेचर विसोबा खेचर तो तरी अशें आशिल्लो दुश्ट मनुश्य आशिल्लो तो विसोबा चाटी म्हणटालो ताका कोणाकय कसलेंय उपभोगच्या म्हूण दिनाशिल्लो भयंकर त्रास दितालो ह्या ज्ञानदेवाक हांकां तांकां मस्त त्रास दिलो पण शेवटी जेन्ना मांड भाजले हिने फाट्टिरी भावागल्या फाट्टीर योगाग्नी निर्माण करून मांड भाजील तान पळयले हांगेल गम्मत पळोवया म्हण तान ते तव हाडू वचूल्यार चूर करून घालेले ताणें तांकां मेळना हें म्हण तरी हांनी बेजार नासतना ते मुक्ताबाईक मांडे करूक तयार करी आपणा फाट्टीर भाजी म्हूण सांगलें आनी ते तान खिडकीन थान पळयना पडे ते आराम जेवणा बशिल्ली तर हो खेचर वचून विसोबा खेचर तावळ चाटी म्हणटालो ताका विसोबा चाटी तो वचून त्या ज्ञानदेवाल उश्टे ताट लेवन ताणें तें उश्ट खाल्लें आनी ताका ज्ञान जालें आनी तो शरण वचूलो तावळटान सांगलें कोणाकय त्रास दिवं नये सगळे कडेन परमात्मा भरला म्हूण तें जें आत्मज्ञान ताका करयलें म्हळ्यार संत मातयेन थावन अत्तर काडटात फुल्लान थावन कोणेय काडटात बुद्ध लोकान थावन सिद्ध निर्माण करतात ताबडतोब मध्येच अवस्थाची ना ती बद्ध मुमुक्षु साधक सिद्ध हे सुद्दां ना ताबडतोब सिद्धची जालतो आनी तागेलें नांव विसोबा खेचर म्हळ्यार खेचर म्हळ्यार ही गाड्डव हें कल म्हणटा ती घोडो गाड्डव जॉयंट ब्रीड आसा न्ही ताका खेचर म्हणटात तर तो तशी येवन लोळलो म्हणून तागेलें नांव खेचर जालें खेचरी मुद्रा म्हूण करतात अशी करून तरी तो कडेन औंढा नागनाथ थंय वचून राबलो आनी नामदेवागेले काणी आमी गोतस तो मुद्दाम नामदेवान येवचे वेळारी पिंडीचेर पांय दवरून न्हिदलेलो मेट्टाचेर मात्ते आनी पिंडीर पांय दवरून तर नामदेव ए म्हणटा रे हांगा खंय न्हिदला तूं देवाल पिंडीचेर पांय दवरून तर तो म्हणला ना म्हाका खंय हांव म्हणटार जाला न्ही म्हाका म्हळ्यार पांय सुद्दां उबारचे जायना बोदण जालें म्हूण अशें न्हिदलां हांव तरी तूंच चिक्के काण पांय दवर तुवें तो गो खंय पिंडी ना थंय दवरीन हो म्हणालो तान पांय उबारले आनी दुसरे कडेन दवरले खंय दवर थंय मुळा पिंडी निर्माण जाता त्या म्हणटाऱ्या गर 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 फिरयल ताणें हांगा पुणी जायचना थंय पुणी जायचना खंय पुणी ताका पांय दवरया सगळे कडेन पिंडीची तें पळोवन ताका अशी ज्ञान जालें नामदेव ताका शरण आयलो आनी ताका पांय आपणा माथ्यार दवरून घेतले अशें आनी ताका जें ज्ञान जालें नामदेवाक तावळी ती तें ज्ञान म्हळकलें तो इतले दिवस थंय विठोबाल सतत नामस्मरण करतालो जाल्यार विठो उलयतालो सुद्दां तें सगूण साकार दर्शन ताका जातालें जाल्यार सगळे कडेन परमात्मा तत्व भरल्या राम कृष्ण विठोबू सगळे एकच आसा ती हें ताका कळनाशिल्लें सगळे कडेन भरल्या आनी तें सुण्यांतूय स माजरांत आस मनुश्यांत आस सगळे कडेन स म्हणून तें कळनाशिल्लें तें कळलें आनी त्या वेळार ताका जी सत्ता कळ्ळें स वारस म्हूण श्रीमंत मनुश्य आपणा वंशजा खातीर इतलें धन दवरून वता ताका बैसून खाव येद जाल्यार खरो जर वंशज आसलो तो बैसून खायना नुस्तें आपणा खातीर खायना सगळ्यांक वांटता तशी नामदेव आशिल्ली तागल हात्ता जयाचेनी योगे घडे सर्व सत्ता तया साम्यता कायसी कोण आता असले रामागल हें ताणें सांगलें तांकां वर्णन हें राम नामाचें कल्ल्या घेवंका तांणी हांतू रामागल आतां कोणें चली दाखोवनचें हाडलें चली जर लग्ना वेळार चली पळोवनचें म्हण येता ती चल्ल्या कारणी ताळी चली कितली गोमटी कितली प्रभावी ती चमकता गजगामिनीशी ती चमकता तिगल दोळे वे हरणागल दोळे आनी तिगल प्रफुल्लीत मुख कमल कमलशें तिगल हें ती सगळे तिगल हात जिवारी मधुर कले मृदूल अशी मृदू हात पाय तशीची तावळी त्या बामणान विचार खंय की हिच्यान मनुश्यागल खंयचेय गूण नात वे म्हूण बामूण पळोवनचे आयिल्ल्यान बामूण जातल्यान विचार खंय तो एक जोक जालो जाल्यार हांगा समर्थांक अशें जालें की रामागल कशी स्तुती करूं लोकांक ताच्यान कसले गूण असे कशी आपण प्रगट करूं म्हणून तांणी धाबार ते श्लोक बरयले प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा पुढे वैखरी राम आधी वदावा
सदाचार हा थोर सांडून येतो, जनितो चितो मानवी धन्य होतो. आता हें जालें नाम घेया ती म्हणून सदाचार सोडनाका ती नाम घेया ती. आता एक एक वर्णन तो करता रामागल. मगल राम कश्य स घनश्याम हा राम लावण्य रूपी, महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी, करी संकटी सेवकाचा कुडावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. प्रभाते सकाळी उठान भितर रामच तुका जागयता, उठान भितर ताका स्मरण करी. हो इतलो गोमटो लावण्य रूपी, गोमटो नुसतो आसून म्हाका उपयोग केलो म्हूण श्रोत्यान जर विचारलें तर सांगता नुसतें लावण्य रूपी ना, तरी बळे आगळा राम कोदंडधारी, बळ सुद्दां तितलेंच शक्तिमान असं, महाकाळ विक्राळ तोही थरारी, पुढे मानवा किंकरा कोण केवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. महाभयंकर तागल भय दिसता तागल शत्रूंक, रावण आनी इतलं भिल्ल ताका पळोवन अशी कळ्ळें. तुवें भिल्ल वे मागीर तागल भय दिसता जाल्यार कशी ताका हें करचें म्हण. ना बा तो भयवाल न्हय, भय दिसशी ना, सुखानंदकारी निवारी भयात, भयच घालयता. जनी भक्तिभावे भजावे तयात, भक्तिभावान तागल भजन कराती, तो कल्ल जायते दिता. विवेके त्यजावा अनाचार हेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. आणि हो राम अशी न्हय की तुदल्या असल्या मल्ल्या आसना म्हण, तेमी एकमेकांक द्वेष मत्सर करचें कामच ना हांगा. तो तुदल्यागी आसता मल्ल्यागी आसता, सगळ्यांगी आसूं शकता. तेमी फक्त भक्तिभावाने तागल नाम घेयाती. हां, विवेके त्यजावा अनाचार हेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे, कदा बाधिजेना आपदा नित्य नेमे. आपत येतात बा, कितली संकट येतात ती, पण कितली संकट आयले तरी आम्ही जर राम नाम घेत असली भक्तीने तरी ताजी बाध जायना. ऑपरेशन करतना सबंद पोट कापतात सीजर करतना बायलांगले, तांकां दुखता वे, भूल दिलेले असता, अजिबात दुखना, इतलो हड शेरडो भायर काडतात काही दुखना. तशी आपद हळहळ येता ती, हाजी समुद्रा लाट तशा येतात अंगारी. त्यामुळे देवाल नाम घेतलं आमच्यासल्यांगल हांतू तरी आयुष्यांतू मस्त येतात प्रॉब्लेम्स. कशी येतात तशी झर्रकन वतात, ते कलमीत वता ती. ते एक राम नामाची कवच निर्माण जाता. त्यामुळे आपदा म्हळ्यार संकट बाध ना ती, येता ती पण बाध ना ती. हां, मदालस्य हा सर्व सोडून द्यावा म्हणून आळस कर नसन राम नाम घेत. प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जयाचेनी नामे महादोष जाती, जयाचेनी नामे गती पाविजेती, जयाचेनी नामे घडे पुण्य ठेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. अरे ते पुण्य सकारात्मक, हां, संत संगती लाभाया हवी सुकृताची जोड काय, ती सुकृताची जोड निर्माण जाता आणि तुमकां संत संगती लाभता म्हळ्यार तुमकां कल्लेपणी एक पूर्णत्वा वच्चे एक आश निर्माण जाता, खात्री निर्माण जाता. आणि हाचे खातीर कल्ल खर्चोवंक लागता रे. ग्रंथीचे अर्थ काही नवेच एकदा, ग्रंथीचे अर्थ काही पयस खर्चोवंक म्हणना. हां, तोंडाने उच्चारतना राम राम जोडाक्षर सुद्दां नासता तूं, कष्ट ना ती उच्चार करच्यान तूं. आणि संसार शत्रू जिंकून आम्ही मुखार वचू शकता ती. तशी देहे दंडनेचे महादुःख आहे, महादुःख ते नाम घेता नर आहे. यो एक्क नमुन्याने हांगा दुखी जाल्यार अशी हांव स्वताल अनुभव सांगता. एक्क नमुन्यान दुखी जाता म्हाका, मात ते धोर न्हू पाय्या आंगठ थाय अशी बोट्ट थाय वांकडी जाता ते कंता. हां, जाल्यार राम नाम घेवच्या लागले की महादुःख ते नाम घेता नर आहे. सदाशिव चिंतित असे देव देवा. त्यामुळे विष थाय सदाशिवान पचेल कंठांत राम नाम दवरून, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. तसलो हो त्या हे जे साधन आसा ताका उद्यापनाच खर्च ना, व्रत म्हूण करका म्हणना, दान म्हूण करका ना, सतत चालू झरीशी झुळ 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 आनंदात झरी व्हांवता, भितरल्यान झरी फुट्टा, घेवंक कामून सुद्दां लागना, ते आपोआप सुरू जाता. कळ्ळें. तुझेच तू रे घेसी नाम, श्रीराम जय राम जय जय राम.
हृदय मंदिरी बसुनी माझ्या तुझेच तू रे घेसी ना. तो स्वतः नाव स्वतःच घेतं बसतं बावडं. तू घेऊन का म्हणणं हाव घेता तुम्हीच द्या म्हणून. तशी नाम चालूच असतात. समस्तामध्ये सार साचार आहे, कळे ना तरी सर्व शोधून पाहे. संशय करू नका त्याग करी, आणि प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. हक्क कले कर्म ना धर्म ना योग कोरका म्हणा भोग ना त्याग ना कल्ले ना. फक्त विश्वास म्हणे दास विश्वास नामी धरावा. विश्वासान म्हण श्रद्धेन म्हण बस. आणि कल्ले ना कळणे तरी तो करी काम निकाम या राघवाचे. करी रूप स्वरूप सर्वांजीवाचे. करी छेद निर्द्वंद्व हे गुण गाता. हरी कीर्तनी वृत्ती विश्वास होता. आणि तावत सांगता रे इतलं बर राम मगल. अहो जानरा राम विश्वास नाही, तया पामरा बाधीचे सर्व काही. चिक्के ह्या खोलीत त्या खोलीत वच लाईट गेल्यात म्हणा ताका भय दिसता. तसं तो ताका सगळे चिक्की इतलं कले आयलेली वन कॅनॉट एडजस्ट. रामाल नाव घ्यान देवाल नाव घेना आशिल्लो. देवाचेर विश्वास हांव करता म्हणेलो कल्ले ना कांय जायनाशिल्लें. महाराज तो स्वामी कैवल्य दाता. वृथा वाहणे देह संसार चिंता. योगक्षेम सगळं तो आमगेल पळयता. असलो हो मना राम कल्पतरू कामधेनू. निधी सार चिंतामणी काय वा. निधी म्हण ट्रेजर. चिंतामणीच मेळलेली वारी. हां इतले सगळे साधन आसना पडे. हां खंयचे जगान तूं जेन्ना आमगेल पदोपदी परीक्षाच परीक्षा आसता. प्रत्येक जण जन्मा येतना प्रश्न पत्रीक घेवन आयिल्लो आसता पेपर. ताका प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर सोडोवंक. बरें अशें ह्या परीक्षेन तूं कॉपी सुद्दां करूं जायना. कल्ल्या करूं जायना. प्रत्येक वेळार प्रश्नपत्रीक विंगडी. कॉपी कशी करतली. मगल प्रश्नाची विंगडत शेजारच्या प्रश्न विंगड. कॉपी करूंक जायना. तावळ कोण हेल्प करता आमकां. हें जें आसा राम म्हणटा हांव सोडयता म्हणजे विश्वास दवरी. हांव तुका सगळे प्रश्न सोडोवच्या मदत करता. आणि ती साधन दिलें ती कल्पतरुवारी. राम केन कल्पतरुवारी वागता. कामधेनूल वार वागता. हां चिंतामणीचो चिंत घालयता आमगेली. आणि खंय खंय आमकां सत्य वापरका की थंय आमगेल्या हातान सत्य दिता करूंक. आत्मविश्वास दिता. सत्य आयल की कल जाता. खुर्ची मेळ की कल जाता. कॅलिबर आसचो ना जावो आमगेल्या हातान जेन्ना सत्य येता पयली येता ती निर्भयता आणि आत्मविश्वास. हांव कल्लें करूं शकता हो आत्मविश्वास. ती सत्य मेळटा. तया साम्यता कायसी कोण आता म्हणून तें म्हणा ती. राम नाम घेया ती. मना राम कल्पतरू कामधेनू. निधी सार चिंतामणी कायवानू. जयाचे नियोगे घडे सर्व सत्ता. ही सत्य रामागल सत्य आमगल जाता. तया साम्यता कायसी कोण आता. जय जय रघुवीर समर्थ. हें जर नाशिल्लें तरी इतलं व्हड भारत वर्षाचे राज्य त्यांनी चलयलें. एक मिनिट. कशी चलयलें आसतलें फक्त रामनामाचो. राम नाम हो आमगेलो श्वासाचो एक भाग जावंका. प्रत्येक श्वासा गणीत आपआपी रामनाम येवंका. ते घेवंका लागून नये पण ते सवयीन येता. पयलीं घेवंका लागता. प्रीत कड्डेतान आवड निर्माण जाता. हां आनी हाजे खातीर संतांगत संगत करपाक. म्हळ्यार ते सतत घेतात. आयकून आमगेली आवड पयलीं निर्माण जाता. कडेन आमी म्हणूं लागतात. कडेन आमकांय आवड निर्माण जाता. अरे भाई मजा येत न्ही म्हणून. तशी घेवन आमी हें तांणी सद्गुरू स्तवनान तूं हें सगळें कल्पतरू हें सगळें हीन दृश्टांत आसा ती रामाक. मगल राम ताजे पेक्षा श्रेश्ठ आसा. हें तांणी कल्पतरू म्हळ्यार कल्पन केल्लें दितलें झाड. जाल्यार राम मगलो कल्पन थंय करूं जायच ना. कल्पने भायल्लें अनइमॅजिनेबल तितलं हें दित विंडफॉल दिता. तशीच कामधेनू कल्ल कामन कर न्ही पण म्हाका जाय आशिल्लें खंय तरी सुप्त इच्छा आशिल्ली. तें थंय ही गाय राम गाय आमकां पुरयता.
चिंतामणी केन्ना पूण चिंत जायशी आसता ती चिंत सुद्दां मिटयता यानच ती अशी सगळें म्हळ्यार तशी परीस लोखंडाक परिसा भागवताल काणी सांगली तावळी तो परीस लोखंडाक भांगार करता जाल्यार परीस करना पण नामदेवान कल केले प्रत्येक फातराक परीस केले ताणें भांगार करनी ताणें परीस केलो तातूंत प्रत्येक फातरू परीस जावन लोखंडा भांगार करतालो तशी हो सद्गुरू राम नाम सद्गुरू निर्माण करता आमचे खातीर मुख्य तें न्हय आमकां कोण जाय आमकां परीस नाका आमकां परीस स्पर्शशील गुरू जाय काल गुरू पौर्णिमा जाली तावळी ते गुरूंगल ध्यान कशें करता हें करता आतां मी दासबोध जाल्या वळी आमगेर आतां 20व दशक चालू आसा मंडळी ग्रंथराज दासबोधाचो अखेरचो दशक ताका पूर्ण दशक म्हणटात पूर्ण नाम दशक पूर्ण म्हळ्यार जें सांगचे खातीर समर्थांनी हो ग्रंथ बरयलो सांगलो तांणी डिक्टेट केलो आनी ते हांवें बरोवन घेतलो कल्याण स्वामींनी तें आतां सांगून पूर्ण जावचें आसा म्हणून तांणी 19 दशक थाई सगळें कल सांगचें आशिल्लें तें पूर्ण केलें आनी ताजें रिविजनशें परत ते जिश्ट सांगतात ह्या दशकांत कल्या म्हळ्यार जशी सार सांगतात न्ही मर्म सांगतात खंयच्याचे तर ते 19 दशकांचे मर्म ते 20व्या दशकांत सांगतात आतां 20वोच कल्लेक तर हें अभिप्रेत असं की हें आयकून हें स्टडी करून आमगेल मनाक विश्रांती मेळका 20वा म्हळ्यार मराठीन तूं 20वा म्हळ्यार आराम मेळचो आराम विश्रांती मेळका म्हळ खातीर तर 20व्या दशकांत तांणी पूर्ण केलें आतां सांगून पूर्ण जातलें म्हूण ताका पूर्ण दशक म्हणटात साधकाने साधनेचे आरंभान तूं आपणा साधनेच भाग म्हूण आमी दासबोध श्रवण मनन सुरू केल्लें तुमगो तसो केन्ना म्हाका दिसता फेब्रुवारी 21 आमी सुरू केलें पयलें दशक तावळ तांणी मस्त फलश्रुती पयलें सांगिल्ली दासबोध बरोवचे पयलें दासबोध श्रवण केले कल मेळटले की बद्धची होती मुमुक्षू साधक जातले साधक सिद्ध जातले हें पुराय तांणी पयलेंच सांगिल्लें हय की ना आनी पयले हांतू हें कल्लें सगळें तांणी सांगिल्लें आनी त्या प्रमाणे आमी ही आनंद यात्रा ग्रूप तयार केलो आनी तावळ आमी सांगिल्लें की ह्या ग्रूप प्रवासाक आमी आत्तां सुद्यां कारल वतना आमी बस केली बा थोडे लोक खंयची हांगा राधाकृष्ण हॉटेल जाल्यार थोडे लोक राबतात अंधेरीन आमी अंधेरीन तसो थोडे आनी खंय की ते यारी रोड थंय एक स्टॉप आसा तर एकू मनुष्य 2 स्टॉपार थांबून चडच्या जायना ताका पण तागल कोणे फ्रेंड आनी राबता जाल्यार तो पयले दिवस हांगा घेवन राबता आनी हांगच्यान चडटा पण ह्या ग्रंथाच्या बाबतींत आमकां तशें करूं जायना समजा बामण बायल आसा ती पण बामणाल मनाची अवस्था बद्ध आसा बायलेल मनाची अवस्था मुमुक्ष आसा तर ती तो पयली बद्ध स्टॉपार इचतान चडका बसान तूं दासबोध श्रवण त्या दृश्टीन करका आनी जो मुमुक्ष आसा मुमुक्ष म्हळ्यार कळ्ळें ताका आपणाल चूक कळनायल्या की आतां म्हाका मुखार कळ्ळें करका म्हळें की इच्छा तयार जाल्या असलो तो मुमुक्षू त्यामुळे तो मुमुक्षू गेल्या स्टॉपार चडता तर बस मुखार वता तो बद्धशील मुमुक्ष जाता मुमुक्षशील साधक जाता साधक आशिल्लो शिष्य जाता जावं का हें केन्ना जाता सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे तांणी सांगील तशी वागले एक तर श्रवण समूह करका आणि समर्थांनी सांगल्या की एक मस्त होडी न्हय आसा बा कितले जाय ते गंगा वाहतेची आहे सर्वी हात धुवून घ्या रे
मुखी राम नाम गारे, मुखी राम नाम घारे घ्या रे म्हण कोण ते सांगले. सगळे लोक आयले ते उद्दाक पवित्र गंगा जल. हां पण कोणाक कितले उद्दाक भरू जाता तुमगेल आयदान पळो न्हू त्या प्रमाण तितलेच उद्दाक त्या आयदानान धरता न्हू. कोण व्हड घंगाळ गेल्या घंगाळ भर उद्दाक घेवन वता. तशी मनुष्यागल बुद्धीचें आणि प्रयत्न आणि बुद्धी हां आणि ध्येय केल्लें हें सगळें जे बॅलन्स आसा पुर्वील जन्मांतान तें बॅलन्स चल्लेलें त्या प्रमाणे. एक मुमुक्षू जर जावन मेलो पयलेची ताका कसलें मेळ्ळी तर ह्या जन्मांत तो मुमुक्षू जावनूच जन्मा येता. ताका बद्ध आसना तो मुमुक्ष ताका पयलीं धरूनच आवड आसता रामनामाची हाजी. तो संतांक शोध करता, गुरूंक शोध करता, ताका मेळटा मागीर तागेल जर्नी थंयच्यान सुरू जाता. कळ्ळें. एक मिनिट हां. कोणकी आयली दिसता गेटारी. आयकलें कोणकी गेटार आयलें पळय उगूण म्हाका जमना. हां सॉरी. तरी हें तशी हो प्रवास आसा. तर आत्तां मी 20 दशक करतना आमगेल मनाक थोडोपुणी विसाव मेळ्ळा वे. तांणी कल सांगलें हाजे आकलन आमकां जातस वे. हां हें सगळें करता पळोवंका. तरी हांगा तांणी सांगलें की साधनेचो भाग म्हूण दासबोधाचें श्रवण मनन आमी सुरू केलें. आमी आतां हातूं चातुर्मासान कल साधन करची म्हूण ठरयता ती वय की न्ही. प्रत्येकाणें गुरुपरंपरा चरित्र वाचचें, जप करचो, हें करचो. तशीच साधने भाग म्हूण आमी दासबोध श्रवण मनन सुरू केलें. आत्तां ह्या 20 दशकांतान आयल्यार साधन 19 दशकांत आमगेलें साधन ती पूर्ण जाल्या. साधकाक आत्मज्ञान साध्य जाल्ल्या अशी समर्थ म्हणटा ती. आज शेवटी आमगेलें आयदान कितलें घेवन वचुलें ती, आमी कितले प्रयत्न केले ती. हां आमगेल बुद्धी आमगेल अंतकरण पंचकाचे. अंतकरण पंचक म्हळ्यार कळ्ळें. अंतकरण मन बुद्धी आणि चित्त आणि अहंकार. अहंकार म्हळ्यार एक करता म्हळ्यार एक हें ध्येय स्वाभिमान हांव करतलो म्हणून एक तें कितलें आसा हाचेर आमकां फळ कितलें मेळ्ळें हें अवलंबून आसता. तशी साधकाने साधने भाग म्हणून श्रवण केलें, हें सुरू केलें श्रवण मनन पुराय. साधकाक आत्मज्ञान साध्य जाल्लें वे हें आमगेलें आमी तपासून पळोवंक. आतां ह्या ग्रंथाचें कार्य संपल्या. आतां ह्या पूर्ण दशकांतूं ते परत ताजें कल म्हणटात ताका आढाव घेतस. साधन पूर्ण दशक गेली हें दाखयतलो म्हणून हो पूर्ण दशक हाचें नांव. आतां हें वाचनां सुरू करतना पयलीं म्हगेल मनाची अवस्था कसली आशिल्ली. हांव म्हणटालें हांव म्हळ्यार फक्त देह, हांव देह आसा, हांव म्हळ्यार नायक, हांव म्हळ्यार शिवांगी पाच्ची. ताजे भायर म्हाका कसलें अस्तित्व दिसनाशिल्लें. हें बद्ध मनशागेली अवस्था. आला आला प्राणी जन्मासी आला, झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला, गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला. ते अशी करच्यान तूं संवसारान शिरकून पड न्हू जाणटीन पळयले वरी भायर येवचें जायना. तागेलो अभिमन्यू जाता. तशें तो बद्ध जो आशिल्लो तागेल सुकृत पुण्य जागृत जालें, ताका दासबोध मेळ्ळो. आनी हांव देहची ह्या भावनेन ताणें वाचूं सुरू केलेलो जाल्यार समर्थांगेले हात धर न्हू आतां 19 दशक पर्यंत आमी शिकलीं जें कांय आसता तें. तावळी अशाश्वत आनी अपूर्ण दृश्य बाजूक सरत 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 आमी वाट काण मुखार मुखार वचूं लागलें. ती आमगेले आनंद यात्रे ग्रुपांतू कितली जाण गण पडले. जशें हेंय एक समर रणांगण आसा, आमकां अगेन्स्ट द करंट आमकां पोवचें आसा. मस्त लोक गण पडटा ती. ना बा आमकां साध्य ना, वेळ मेळना, वेळ मेळ्ळ्यार आयकुया अशें म्हूण मदें सोडून दिता ती. जाल्यार जे चिकाटीन हांगा थंय येवन पावले तांकां समर्थ ह्या दशकांतू खरेंच बरें फळ दिवचें.
हां ताचा मी उपभोग घेवयात. 20व्या दशकात शाश्वत आणि पूर्ण ब्रह्मवस्तू प्रत्यक्ष अनुभव घेवन जिवाक पूर्णत प्राप्त जावचें आसा. हांव ब्रह्म स हो साक्षात्कार ह्या हांतू आमकां जावचो आसा. आमी सूर खंय केल्लो की हांव फक्त देह ह्या भावनेन वाचूं सूर केलेलो. त्या समर्थ सांगता ती तुमकां आतां कळ्ळें येतलें की आपण ब्रह्म स अशी पूर्ण समाधानाची प्रचिती येवंका म्हणून हाका पूर्ण दशक हें नांव दिलें. म्हाका देव जाय ह्या जिज्ञासेने एक मुमुक्षस ताका कळटा मला खंय कितें चुकता. देव ही एक संकल्पना ताच्या मनांत आयली. म्हाका देव जाय, म्हाका देव मेळका, ताणें म्हजे खातीर केलें पण करका, ही एक भावना. हां दासबोध हातान धरलो. तावळी समर्थांनी सांगलें भक्तीन देव प्राप्त जातलो तुका. तावळी हांव करतस अशी म्हाका खात्री आशिल्ली. भय हांव भक्ती करतलो हां आनी हांव मेळयतलो अशी हांवच करता. तावळी समर्थांनी तातूंत अर्थरूप संगती लायली. ताणें सांगलें कर्त श्रीराम तूं कर्त न्हय. हे 19 दशक आयकून परत परत त्याच प्रश्न तीच उत्तर कोण 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 ताणें आमकां मात्यान तशी बिंबयले की हो देह म्हळ्यार तूं न्हय. हे सगळे स्पॅर पार्ट्स काण न्हू तुगेलें हें केल्या कळ्ळें एसेंबल करून जशी कॉम्प्युटर सन पार्ट मेळून एसेंबल करून कॉम्प्युटर करता ती. हां पण ताका एक ऑपरेटर आसता, ताका एक भितर प्रोजेक्ट हें आसता ती कळ्ळें सॉफ्टवेअर आसता. नुस्तें हार्डवेअरान पार्ट घालून कॉम्प्युटर चलना, ताका सॉफ्टवेअर आसपाक लागता. ते सॉफ्टवेअर ऑपरेट कशें करचें हें कळतलो ऑपरेटर आसपाक लागता. तशी हांगा तांणी सांगलें फक्त तिन्नीची मेन लक्षांत दवरात. तिन्नी गोष्टी मेन आसात कळ्ळें. एक तर निश्चळ परब्रह्म ही सृश्टी कितली जाता ती वता ती मरता ती येता ती कळ्ळें जावो. तें परब्रह्म सतत जिवंत ताजें सगळं कण भरल्या खंय एक सूत जाग ना. तशी पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. पूर्णांतून थोडे काडल्यार ते पूर्णच वरता. इन्फिनिटी. इन्फिनिटी म्हळ्यार कळ्ळें. इन्फिनिटी म्हळ्यार कळ्ळें बिगर दॅन द बिगेस्ट नंबर इमॅजिनेबल. बिगेस्ट इमॅजिनेबल नंबरा पेक्षा बिगर नंबर इज इन्फिनिटी. एक सान्नो चेडाक 10 थाय आंकडे मोजू येतात तर 15 हो आंकडो ताजे खातीर इन्फिनिटी. तशी तरी तुमकां सगळें कळना पण सुद्दां जो बिगेस्ट तुमी म्हणटा ती ताज्याक इन व्हड जे इमॅजीन करूं जायना दॅट इज इन्फिनिटी. आनी तें आमगेलें परब्रह्म तितलो ताय पसरल्या तातूंत कसलो फरक पडना. पण ताजो प्रॉब्लेम कसो जाला की आमकां तें दिसना भासना कले कळनाची पण ते आस अशी संत म्हणटात कळ्ळें. मागीर तांणी ताजो अनुभव घेतला. अनुभवान ती सांगतात भंय बा आस आनी तेंच खरेंच तें केन्नाय मरना. तर तांतूंत हांव न्हू सेकंड निर्माण जालो म्हळ्यार चंचळ मूळ माया. एक सन्न कुडक्यांतून एक संकल्प हरिसंकल्प तो निर्माण जालो. तो जायना पण तांतूंत द्वैत पयलें आशिल्लें अर्धनारी नटेश्वर हें तें तांतूंत ते परब्रह्माचे जिन्स आशिल्ले तेज आशिल्लें हें सगळें आशिल्लें. ताका 14 नांव दिलीं. तांकां 3 गूण आशिल्ले सगळे नमुन्याचे आनी ते एक हाजे प्रकार ताका नांव दिलीं. त्या मूळ मायेन येवच भितर कल केलें अर्धनारी नटेश्वर. हां तांणी ते पंचमहाभूत आशिल्ले तांतूंत त्रिगुण आशिल्ले. तर गुणमाया मूळ मायेंतून गुणमाया येयली. गुणमायेन तूं गुण साम्य आयले. त्या वेळार सत्व रज तम हे तिन्नी गुण एक प्रमाणांत आशिल्ले. पयली क्लोज्ड फिगर म्हळ्यार ट्रायंगल थंय निर्माण जालो. ट्रायंगल निर्माण जालो. निश्चळ परब्रह्मांत रेग बी कले काडचीच ना. मूळ माय येना पण एक हें आयलें एक बिंदू आयलो. त्या बिंदूंतल्यान इन्फिनिट रेश येतात. कड ती बिंदू तोगू 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 येतना तांणी सृश्टी निर्माण केली. असंख्य जीव निर्माण केले पण तांतूंत जीव नाशिल्लो. जीव निर्माण केले शरीर निर्माण केली तांतूंत जीवच नाशिल्लो. चलची कशी. तावळ तांणी कल केलें त्या मूळ मायेने आपणा गलेंची चैतन्याचो एक सूक्ष्म पार्ट प्रत्येक शरिरांत घाल्लो आनी ते चलच्या फिरच्या लागले. ती चंचळ मूळ माये चंचल
त्यामुळे ते चंचलत्व त्या प्रत्येक जीवांतीन भरले, प्रत्येक शरीरांतू पिंडांतू राहता पिंड म्हळ्यार. आणि ब्रह्मांडात जे असं ती स्वता पळयता. मायक्रो आणि मॅक्रो फिजिक्स म्हणटात तशी एक्चुअली दृश्य ते आमकां दिसता, ढग दिसता, ती वार दिसता, पावस दिसता, सगळे स्पेस दिसता, आकाश दिसता, वय की नाही, प्रत्येक दिसता, पृथ्वी तत्व दिसता आमकां. तशीच आमकां शरिरांतली सगळी पार्ट तांतूय तेंच आसा. त्या चलोवच्याक ते कले चल नाशिल्ले, मूळ मायेने हे पंचमहाभूत स्वता चलोवच्या घेतली. आणि पिंडांतू तेंच सगळे अष्टधा प्रकृती अंतरात्म जावन तो अंतरात्म भितर बैसून मनाचे वाहनाच उपयोग करून हां ती मूळ माया म्हळ्यार ते आत्मतत्व आमकां चलयता. आज सन्न जीव धरून हड्ड जीव धरून मनुष्य हे सगळ्यांत जास्ती होड आयदन. मस्त पुण्य करना पडे देव ताका होड घंगाळ दिता, कितें जाय तितलें घे म्हण. नाल्यार सांज मूय कल म्हूण घेतली, ती मरून गेली की ती काणी कले तरी मुंगळ्याचे जन्म मेळटा, ताजे नंतर आनी कले पक्षी जालो, हें जालें, अशी कोण कोण सरते शेवटी मनुष्य जावन येता तो जीव. तशी तर ते जे असं तर प्रत्येक नंतर हो रूलच जालो की एकमेकांचेर अवलंबून म्हळ्यार कले ही शरीर जी आसा ती तांकां चलयतले कोणें तरी आसतच का न्हय, नाल्यार तें चलचें कल ताका जिवूच ना. तेमी ती देव जरी आसलो हें आत्मतत्व तरी बरें कोण सगळ्यांक बरेंपण करका म्हणून हाय देवान जरी जन्म घेवंच म्हणलो तरी ताका सुद्दां देह धारण करूनच येवंक लागता. जाल्यार तागल हातांत आसता, ताका ऑप्शन आसता खंयच देह धारण केलें कशी जाय दव. आनी विंगड देहांत बैसून तेमी कशी तो देव सगळं चलयता म्हणलें हें तांणी भोग आमटे हांगा सांगल्या, कळ्ळें. तर पयलीं दोन तांकां सांगल्या मानव शरीर हें ब्रह्मांड वृक्षाचें उत्तम फळ, नरदेहा असले विलक्षण यंत्रणा. दुसरें म्हळ्यार देव मेळका आमकां प्रत्येक मनशाक दिसता, कल की एक शक्ती आसा आपणा भायली. जाल्यार देव मेळच्याक हांकां अज्ञान आनी भोळ भाव केन्ना उपयोग पडना अशी समर्थ सांगता ती. थंय विवेक वापरका आनी आपणा प्रयत्न जावंका ती. देवाल प्राप्ती करून घेवचे दोन मार्ग आसात. एक पिपिलिका मार्ग म्हळ्यार मुयी वारी व्हड झाड आसा, ती मूय हगूर 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 वयर वयर चोण न्हू थंय शेंड्याले थंय वता, कितले जन्म घेवंक लागता. आनी एक आसा विहंगम मार्ग म्हळ्यार पक्षा वारी उब्बून सरळ थंय वचून झोंपता. तशी विवेकाचो मार्ग ते सांगतात. विवेक म्हळ्यार कलें योग्य विचार. मनुष्याने आमकां मेंदूंत विचार शक्ती दिल्या देवाने. तरी विवेकाचो मार्ग हो विहंगम मार्ग. विहंगम म्हळ्यार कलें विमान जशी विहार करता तशी. पक्षाल मार्ग विहंग म्हळ्यार पक्षी तो भोव बरो जाल्यार तो सगळ्यांक जमना. कले म्हळ्यार ते विवेक केलो, सतत मनन केलें, हांव परमात्माचें आसा, हांव परमात्माचें आसा, मगल गुरून सांगल्या म्हूण ताजें सतत चिंतन मनन कोर न्हू ताका किटक भ्रमर न्यायान ताकाय पाक फुट्टा ती. तो सरळ फुलपाक जावचें शकता पण प्रापंचीक मनशाक तितलें ध्यान करचें जमना जमना. ताजे खातीर पिपिलिका मार्ग का जायना. दुसरो कल म्हळ्यार हें कलें ताका व्यतिरेक म्हणटा ती. आनी भक्ती मार्ग आनी ज्ञान मार्ग, कळ्ळें. तरी पयलीं आमगेलें अज्ञान आसता न्हय, आमकां कळना, कड्डेरी खंयच्याय हाज्यान का जायना. विवेक केल्यार आनी श्रवण मनन करून 19 अध्याय थंय आमी वाचले दशक थंय एक कळ्ळें की देर आर 3 थिंग्स अज्ञान, ज्ञान आनी विज्ञान. हे 3 आसता. अज्ञान, ज्ञान आनी विज्ञान. अज्ञान म्हळ्यार म्हाका कलें कळना हें अज्ञान. तातूंत सगळ्यांत व्हड अज्ञान म्हळ्यार अज्ञानय आसता आनी विपरीत अज्ञान आसता. ज्ञान म्हळ्यार अज्ञान ना, कळच्या लागलें हें ज्ञान. आनी विपरीत ज्ञान म्हळ्यार एकाच एक कळ्ळें गैरसमजूत हें विपरीत ज्ञान. आतां हांव
देहची म्हणेल हें विपरीत ज्ञान, हें अज्ञानाची. ते इतले समर्थांगेल आयकून आयकून आमकां बरें मना पटलें की देह हो आमकां वापरच्या दिला. हे बेसीक थिंग्स आमी कायम लक्षात दवरता. आमकां देह वापरच्या दिला आनी आमी देव आमगेल्यान, आमगे शरिरान देव बसला आनी आमी देवागेल घरांत आमी राबता ती. आमगेल घरान देव राबना. आमगेल देहाक कसलें महत्व ना. तो भितर बसून चलयता आनी तो कसली रूप घेता चलोवचे खातीर. आतां भूक म्हण, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थे. एकडे भूक लागली तर ताक कोणाक कोणी मारून खावंक न्हय. तावळी दुसरो हो जर ताका मारूक ताका शरीर तशें दिल्या, हॉडड नांगट हें तें धांवचें. आनी दुसरें कोण कोण ताका भक्षस की ताका धांवन वचची शक्ती दिल्या. ताका एड्रिनल हें म्हणटात न्ही, कॉर्टिझॉल आनी एड्रिनल, ते ज्युसीस तयार जाता. ताका दिसता ह्यो आतां भय हरेण पळय कान लंब जाता ती तिर्र करून इतले फास्ट धांवन वता, ते भयेन धांवता. तरी हो चित्त आनी असल्यार तिका हें करून तिका पिंजून खाता. आतां हान तूं भितर कोण आस? दोग जाणां तूं अंतरात्माच आस. जाल्यार तोच अंतरात्मा प्रत्येक हान तूं शरिरान तूं विंगड विंगड काम कर न्हू, ही सृश्टी चलयतस. ताका म्हणटा ती कल न्याय जीवो जीवस्य जीवनम. एक जीवची दुसऱ्या जिवागेलें जीवन आस तशी. कळ्ळें न्हय? तर ही जी सृश्टी आस ती ही अंतरात्मा अशी चलयता. तान तशी जे आत्मतत्व आस तो आमी बरें अज्ञान जालें कडेरी हांव देह न्हय. देह म्हळ्यार हांव न्हय, मगल देह जाल्यार हांव म्हळ्यार देह न्हय, हें अज्ञान गेल्लें आमगेलें. तरी हांव म्हळ्यार कोण? हांव परमेश्वर. हें म्हाका ज्ञान जालें. सतत समर्थ सांगता आसता ती तूंच परमेश्वर, तूंच परमेश्वर. 7वें अध्यायान त्यांनी सांगल्या ते तूची जाण. विश्वास दवर म्हजेर. विश्वास दवरलो की हांवच परमेश्वर, हें ज्ञान जालें. दर पंत हांव स्वता लेगीत घोगता हांव परमेश्वर, हांव परमेश्वर. ताजें हांव सतत ध्यान करता. कळ्ळें? ध्यान करता करता कल जालें. ध्यान करतना हगूर हगूर हांव ध्यान करता हें हांव विसरलो. कोणें आतां हांगा जीव जिवात्मा आस न्ही, तोच शिवात्मा जालो ज्ञान जायना पळय. कडेन हांव शिवात्मा आस हें तो विसरलो. ध्यानांत एकरूप जालो. तावळी तें अज्ञानय गेलें, ज्ञानय गेलें आनी विपरीत ज्ञानय गेलें. प्रत्यक्ष अनुभव येयलो ताका. ताजें विज्ञान जालें. म्हळ्यार हांव म्हळ्यार वर न्ही आनी तो तातूंत एकरूप जालो. म्हणना पळय ताणें फसचें तें हें जावचें कसलें ना. ताका स्वताक कळच्याकच लागलें. तोच तें जालो. म्हणना पळय तो कड्डेर जो जल्म घेवन येता तो दुसऱ्यांक मदत करचे खातीर येता. ते संत जावन येता. तांगेल आतां आमी भाड्या घरांत बाकीचे अज्ञानी लोक जे मरता ती देव सोडून वता ती तांकां चॉयस आसना खंयचे घरान जल्मा येवचें म्हण. चॉयस आसना. आमकां खंय ढकल्लें थंय येवंक लागता. आतां आमी सारस्वत घरांत आसा तेंच मेळत म्हूण सांगूं जायना. तें भाड्या घर आमी जेन्ना भाड्याक खंय आमी ट्रान्सफर जाली बा सगळें आमगेलें मना प्रमाण आमकां घर मेळटा म्हूण सांगूं जायना. खंयचें मेळ्ळें तें वापरपा लागता. तशी हें सुद्दां तशीच आमगेलें जें आसा जाल्यार जे आत्मज्ञान जाल्ले लोक आसतात ते जेन्ना देह सोडून वता ती आत्मज्ञान जालें म्हळ्यार कळ्ळें अज्ञानाचें ज्ञान जालें, ज्ञानाचें विज्ञान जालें. विज्ञान म्हळ्यार ज्ञानाच हें कोण कर न्हू, ध्यान कोण कर न्हू. ताचे खातीर ताणें कल केलें पयलें अज्ञान वचका जाल्यार संतांनी कल सांगल्या ज्ञान म्हळ्यार तूंच परमेश्वर देव भितर अंतरात्मा आस ताजें अनुसंधान दवरलें. अनुसंधान म्हळ्यार कळ्ळें कसलें बरें जाल्लें हांव हें करनी मगल हातान कोरोन घेतलें हें अनुसंधान. अनुसंधान म्हळ्यार सतत एक कृतज्ञतेची भावना. भय मगल करतलो योगक्षेम पळयतलो तो आसतलो हें. आनी दुसरें अनुसंधान म्हळ्यार मज्जान जो बसला राम तोच बाकीच्यांतूय आसा. हें एक अनुसंधान. हें करता 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 शेवटी तोच चलयता.
हें ज्ञान जालें आनी तोच हांव आसा मगो देहाक कल्ले हें जड देह तो केन्नाय पडटा जाल्यार जो भितर बसला तागल आयुश्य मस्त व्हड आसा तो मरना शेवटी तो चंचळ केन्नापुणी परब्रह्मांत विलीन जावचें आसा पण जशें हांव सांगिल्लें राय आनी तागल प्रजा दोनी मनुश्यांची केन्नापुणी मरचींची आसा ती जाल्यार राया गेल्ले हें कितली पॉवर कितली हां तशें हांगा पॉवर मात्र न्ही हें परब्रह्मा हाजे परब्रह्मांत विलीन जावच्याक अजून मस्त वेळ आसा अंतरात्म्याक मूळ मायेक हां लाखो वर्षाचे हें आसा तर तो सर आमी ताज उपयोग करून घेवन आनी त्या मूळ माया ती जिन्स घेवन आयल्या परब्रह्माक ते आमी तिगल स्वरूप म्हळ्यार तें जिन्स लास्ट टायम हांव सांगिल्लें की देवीगल उपासन करतना आमगेल स्वाम्यान सांगल्या ती गोमटीची म्हणून सौंदर्य लहरी म्हणून तांणी हें केलेलें कितलें बरें सौंदर्य म्हूण सगळे देव तिगल स्तुती करतात तावळ तांगेल बायलो हे आमगेल पती लोक खंयचे बायल मनुश्य गेली हें शोध सौंदर्य पळयत आसत निरीक्षण करून म्हणून तिवें ध्यान करूं बसतात हां तिवें ध्यान करूं बसतना तांकां वेदांचो आधार घेतात ती वेदांत कशें सांगल्या म्हणून ते हें वें तें न इति न इति न इति करतचे मुखार मुखार वचून शेवटी एक कडेन तांकां प्रवेश मेळटा गाभाऱ्यांत हां हें चिन्ह पळयल्यार थंय देवी दिसना थंय ईश्वर दिसता थंय म्हळ्यार हो ईश्वर जो आसा परब्रह्म जे आसा तें त्या ललने गेले त्या मूळ माये गेले स्वस्वरूप हें परब्रह्म आसा म्हणून आमी पयलें तिगल रूप कळका म्हूण आमी उपासन केलें जालें पण म्हाका गुंतल घेवचें देवी म्हाका तुगेल स्वस्वरूप दाखय आनी आमी त्या स्वस्वरुपांत वचका कळ्ळें अशी करून आतां तांणी हें सांगलें हें पळय प्रत्येक देहांत अंतरात्माच कर्तेपण गाजयता ज्या देहात जितलें सामर्थ्य की तितलें त्या देहाचें कर्तृत्व म्हळ्यार जितलें तुमी आयदान घेवन वचूल की तितलेंच तुमकां उद्दाम येता हां तशी प्रत्येक देहाचे कडेन लिमिटेशन्स आसतात ते लिमिटेशन्स आनी तुमगेलें वाड कडल्यान जाता जन्मोजन्मी तुमगे केल्ले साधने मिती तुमकां प्रमोशन मेळत वता आनी परमेश्वर तुमगेलें तें आयदान हॉड करता कर्तृत्वाचें कळ्ळें आनी तुमकां कितलें मेळत वता संतांक संगत मेळटा दासबोधाची संगत मेळ्ळी हें अशी समजू नाकात की तें मगल कर्तृत्व मगल म्हळ्यार मगल न्हय स्वता गेलें कोणें समजना हांवें समजना हें म्हाका काय पूर्व सुकृतामीत मेळ्ळें कोरूक आनी आयकूनच्याक सुद्दां आय एम द लिसनर ऑल्सो हां तरी तें जो आसा ज्या देहात जितलें सामर्थ्य तितलें त्या देहाल कर्तृत्व आसता ज्या देहांत अंतरात्म्यात उदंड सामर्थ्य आनी कर्तृत्व प्रगट जात की ताका आमी अवतार पुरुश म्हणटात अवतार संत म्हणटात हां तावळी खंयच्यान तूं कोणाक की अंतरात्म्याल अखंड अनुसंधान रपता ताका प्रचित येता म्हळ्यार कळ्ळें तो अंतरात्म्याल प्रचित येता ताका आनी तो प्रचितीत साधू जाता तावळ अंतरात्म्याल अनुसंधान म्हळ्यार कळ्ळें सतत ताका स्मरण दवरका ताजे खातीर हांव एक उदाहरण दिता आमगेल्या घरान मस्त पण कांबालेणी आसतात ती आमगेल घरची अशी मगल चेरडुशें जावन राबल्या एक पण ती एक ठरावीक वेळ जाली की आपणाल घरचो फोन येवचो आसा म्हूण ती वाट पळयता आनी त्या वेळार वाट पळयताची आनी फोन येताची आनी ती ते फोन घेवन कसले बिजी असो दासबोध जाले चालू असो घेतलो की तो फोन घेवन ती भितर वता आनी उलोवन येता हां हें अनुसंधान क्रावडेड ट्रेनान सुटले तावळी आमी जे सामान हाडल्या तें आमगेलें कोणें चोरून व्हरना म्हूण ताजी काळजी घेवची आनी आमगेलें हें खंयचें स्टेशन आयलें हें पळोवचें आमी खंय उतरचें आसा हें अनुसंधान करता अंतरात्म्याचें त्या अंतरात्म्यागेल ध्यान लागता आमकां ध्यान लागता म्हळ्यार कळ्ळें इतली आवड निर्माण जाता की आमी एकटक पळयत रावतात परिज्ञान आश्रम स्वाम्यान म्हणवारी की ते चेरडू आवसू पितल चेरडू अगदी सांत कसलें कळना पाप एक हात अशी फाटी म्हाका धरल्या आवसुल्या
साने दोसो हातू फाट करपितची दूध पितस चुबुक 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 करून हां हांव आणि आमी म्हळ्यार तांगेले बूक कांतांनी हे चुबुक चुबुक शब्द वापरले अक्षरशः कशें पण तो गायलो तशी तर ते जे पितस तावळी ते चेडा खरी न्हीद आयल्या पण समज न्हीद पडना तर ती आवसू पिवयतना एक हाताने ताल माती अशी 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 करता बरें दिसता आणि त्या चेडागल हांत कसले भावना ती पण आवसुगल दोळ्यान तूं वाचसल्लेस ती प्रेम असं एक बाजून दूध झिरपत असं ते पित्त असं आणि एक बाजून ते चेडू आवसूल तोंडाल्या गी पळयता आणि आवसू पळयता न पळयता पण ताका अशी प्रेमान अशी पोरशिता आणि ते आवसूल तोंड पळयत पळयता शांत न्हिदता तशी ते अनुसंधान करतना आमगेल आरामांत ध्यान लागता आणि त्या ध्यानांत एकरूप जायना पडे आमकां आत्मज्ञान हें उदया येता कळ्ळें तावळी हांव केवळ द्रश्ट असं साक्षी असं हो अनुभव आमी हांव द्रश्ट असं म्हणचें आणि खरेंच हांव द्रश्ट जावन पळयल्यार मगल कसलें रिएक्शन येना कसलें जाल्लें बा वायट जावं बरें जावं आय डोंट रिएक्ट रिपल्सेस नात मगले फक्त आय रिस्पॉन्ड कळ्ळें रिस्पॉन्सेस येतात हां तावळी हांव साक्षी असं म्हणून उपयोग ना ॲक्च्युली आमी वागका तर आत्ता 20व्या दशकांत येतना आमी तशी वागता ती की ना हें आमी पळोवंका हें कळ्ळें आमगे स्वविश्लेशण आमी करका तरी सहज हो हांव साक्षी असं हांव द्रश्ट असं हें कसलें जालें तरी सटकन आमकां रिएक्शन येना आनी वी जस्ट रिस्पॉन्ड सुख दुःख जायना हो अनुभव जेन्ना सहज जाता आणि तांत आमी स्थिरायता ती ताका आत्मसाक्षात्कार म्हणटात त्या आत्मज्ञानाने अनिवार्य समाधान प्राप्त जाता म्हळ्यार जें समाधान अविनाशी समाधान कायमचें तें कल्ल्याचे परिणाम जावन तें समाधान खंय वचना साध्य पदरान पडलें समाधानच जाय आशिल्लें तें मेळ्ळें तेमी ती जिवाची तळमळ शांत जाता आनी आमकां विसाव मेळटा हो 20व दशक आत्मज्ञान जावन आत्मानंद भोगतल संत म्हूण आमी सोदका कल्यार म्हळ्यार आमी जर हिमालयार वचचेस समजा आमकां हिमालयार वचचेस तरी नुसतें पुस्तक आनी गुगल वाचून उपयोग ना आमी कल करका कोण थंय आत्ता वत्त आसता कायम तांकां पकडका तांकां सांगाती वचका आमी ते उंचाई म्हूण पिक्चर पळयलेलो सादें माउंट एव्हरेस्टाच्या पायथ्याला वचूं कितले कश्ट अरे बापरे थंय सुद्दां तांकां मार्गदर्शक लागता अशी जायना कोण कायम वत्त की असले लोक लागतात म्हळ्यार तांकां बरोबर गत आसता थंय चेंजींग क्लायमेट हें तें तशी कलकल नमुन्याचे आमगेले डिफिकल्टीज येतल्यो हे संत तांकां पार जालेले आसता ती तेमी खंय खाचगळ आसा ती कल्ले आसा तें कळटा म्हणून पयलें संतांक शरण वचका जाल्यार आजकाल दिवस अशे हां संत कशें आमकां कळचें कळनाची बंदूची जास्ती भरले ताजे खातीर आमकां ती दूरदृश्टी येवंका आनी त्या खातीर आमकां नामाची संगती हो खरी सत्संग नामाचो राम नाम म्हणा विठ्ठल नाम म्हणा कृष्ण नाम म्हणा खंयचें नामस्मरण हो अगदी बेस्ट सत्संग तो केन्ना धोक दिना चोरान जरी नाम घेतलें तरी ताका सुद्दां तो पावता म्हळ्यार बरें तागेलें हिताचें काम करता तागेलें चोरीचें हें घालयता असले नमुन्याचें तें नाम तर नामा सत्संग धरल्यार जाणकार संत आमकां आप्यापी येवन मेळटात आनी तांगेलो संग घडता आनी मुखारी हें जाता आमगेलें कल्याण जाता तर आत्मानंद जावन आत्मानंद भोगतल तो संत आमी शोधका आनी तागेल मार्गदर्शना अंडर आमी साधन करता तेमीत कल जाता आमगेल आमी करूं म्हूण वतात पळय तें कलेपणी जाता यद्वा तद्वा भविष्यति येन कलतें असं यस्य कस्य तरोर्मूली येन केनापि मिश्रितं हां यस्मै तस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भविष्यति तशी म्हाका एक म्हणटात परत ती काणी सांगना हांव सम गोत नासन कले जे आमी करता ती आयकलें सुद्दां एक तर सम आयकूंच ना हांगा 4 कडेन लक्ष तावळी आमकां समताचें आकलन जायना तेमी ती गैरसमजूत ज्यो जाल्ल्या ती ताजेर आमी चिंतन मनन करतात तेमे गैरची जाता विंगड जाता
आनी ताजेर ताका बेस करून आमी मुखार वतात तेमी तांकां कले मेळना ताजे खातीर पयलीं श्रवण भक्ती सम जावंका सम आकलन जावंका हें आनी सम कोण सांगतात न्ही ते सुद्दां संत आसता ती आतां संत कशी कळचे आमकां आमी प्रत्येक किर्तनाक हाका वचून बसका बरबरे सगळ्यांत तूं हें जायना म्हळ्यार दासबोधा असले ग्रंथ एकराती भागवत तुकाराम गाथा ज्ञानेश्वरी हे सगळे ग्रंथ जे आसा ते बेसीक ग्रंथ तांतू बैसून ते संतच आमकां मार्गदर्शन करतात आमचे खातीर प्रश्न उपस्थित केल्यात कितले समर्थांनी आनी ताजे उत्तर दिलें तांनीच प्रश्न उपस्थित केल्यात आमकां तितली पोच ना करचे सारकी कित्या म्हळ्यार आमकां कले कळनाची प्रश्न विचारच्याक सुद्दां कले केल्लेलो आसका अभ्यास केल्लो आसका तर ते तांणी अभ्यास केले मी त्याची तांकां जे प्रश्न पडलेले ते विचारतात आनी ताजे उत्तर दितात आनी आमगेल मना समाधान जायत वता तेमी ती तसले संत सोदका ती आतां हातून तांणी सांगल्या मनाची उन्मन कोर न्हू ज्ञानाच विज्ञानांत रुपांतर करता म्हळ्यार अज्ञान आशिल्लें हांव देहची म्हळ्यार अज्ञान तें गेल्लें हांव देह न्हय म्हळ्यार हें ज्ञान जाल्लें तरी मागीर कोण हांव तरी हांवच परमात्मा हांव मगल आत्मतत्व मज्जांत आसा तें म्हाका चलयत आसा मगल देह म्हाका देह वापरच्या दिल्ला तेमी देहाची काळजी घेवंका आनी देह ना जाल्यार आमकां कसलें करूं जायना पूण देहात सम काळजी घेवंका आनी बऱ्या अवस्थेंत तूं तें परमेश्वराक अर्पण करता नंतर पण आमगेल कल्याण करून घेवंका ते देहाच मदतीन म्हूण जो पर्यंत देह आसा बेगी आमी फास्ट आमकां वय जायना पडटरी जशी इन्शुरन्स प्रिमियम मस्त एज जायना पण मस्त प्रिमियम लागता तशी आमकां मस्त नामस्मरण करता आनी बरें हें करता आतां आमी सगळे जाण वय जालेले आसा ती कितले दिवस हातांत तसत गोतना तावळी वी हॅव टू हरी अप कळ्ळें तर हें जें आसा नंतर पयलो जालो पूर्ण अपूर्ण निरूपण म्हूण जालें एक हें नंतर दुसरो जालो सृष्टी त्रिविध लक्षण निरूपण तीन ते मुंगीच मार्ग पक्षास मार्ग ते सगळं सांगिल्लें परत सांगना कडे हांगा तांणी सांगल्या दृश्य आले आणि गेले हा मूळ माया नसता चंचळ निर्गुण ब्रह्म ते निश्चळ जैसे गगन अंतराळ चौकडे श्रीराम दृश्य आले आणि गेले परी ते ब्रह्म संचले जैसे गगन कोंदाटले चौकडे जिकडे पहावे तिकडे अपार कोणेकडे नाही पार एक जिनसी स्वतंत्र दुसरे नाही केन्ना पूण आमी वचून बसल्यात रे हांगा खंय जू चौपाटेर रात्री वेळारी अशी जर न्हिदली किंवा टेरेसार न्हिदली वयर कल्ले ना नुसते आकाश अमास चंद्र सुद्दां ना फक्त तारे लुक 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 करतात कितलं बरं दिसता कोण पळया ती गांवांत आनी तशें करूं जाता त्या खाटेर न्हिदता ती आंगणांत वयर नुसते आकाश आनी पठार आनी कले ना तावळी तांणी कल सांगल्या ब्रह्मांडावर ते बैसावे अवकाश भकास अवलोकावे तेथे चंचळ व्यापकाच्या नावे शून्याकार म्हळ्यार आमी परब्रह्माची आयडिया येवचे खातीर हांव आतांच उदाहरण म्हणून सांगता आमकां एक दिसलें तावळ दुसरें दिसना आमी जर दृश्य पळयता बसले न्ही तरी आमकां हें दिसना कळ्ळें अदृश्य जें आसा ताची म्हाका सत्ता दिसना आमी सगळ्यांक देह दिसता ती तावळ त्या देहांत आशिल्लें जें आत्मतत्व आसा तें आमकां दिसना तर आत्मतत्व एक फंत अनुभवा येवच्या लागना पडे आमकां सगळे कडेन ते देह दिसना ती तांगेल मन आनी त्या मनांत आशिल्लें आत्मतत्वच आमकां प्रत्यय येता तेमी एक नमुन्या प्रीती बाईचारा म्हणटात न्ही तशी उत्पन्न जाता आमगेल मनांत कळ्ळें आज कितलें केल्लें हाका महत्व ना आतां आमी ह्या पूर्ण दशकांतू आमी सिंहावलोकन करता आसत कळ्ळें म्हळ्यार आमकां खरो विसाव मेळका ही इच्छा आसा आतां 7 समास भरल्यात गडबडी करून उपयोग ना एक एक आमी स्वताल्याक विचार करता की आमी हांगा खंय बसता ती खंयची खुर्चीर बसल्यात आमी मुखार कितलें आसा आमगेलें आयुश्य कितलें आसा आतां कल्ल करका सतत अनुसंधान केल्याक की मग हांव देह न्हय पण देहा शिवाय कसलें आत्म्याक सुद्दां कसलें करूं जायना तेमी ते देहाची काळजी घेवंका
आणि बऱ्या हांतू तो देहाचे वाईट लेखचे ना, देहा कलेपणी जातच असता. जर ते चलयतल्याक समची ते मी देह जायना पडे अयो हा उपास म्हणाले आषाढ एकादशी म्हण कडक उपास केलो, मात तिगून ताच्या कऱ्यान पडतात उपयोग केलो. अरे तुम्ही भितर अंतरात्म्याक तळतळाट कले दिता ती कले सात्विक त्यापेक्षा थोडे कले दूध शिंजे वेद. हां ते माताजी सांगताले आमकां की तुम्ही दूध शिंजावा ती सात्विक अन्न खायात, केळी खायात, कले तरी खायात, अशी उपास बैसू नका ती आत्म्याक तळतळाट कल्याक. तशी करून तो परमेश्वर देहाक हें कर न्हू, नुसते देहय वायट जाता आणि चिडचिड जाता, कडेन कोणाचे तरी कोपता ती. हां आज चातुर्मासांत एक आमी हें करयत न्हय, कोणाकय दुखोवची ना, हें आमी एक संकल्प करयत न्ही, साधनेच प्रकार म्हणून आमी जशी 2 माळ जास्तीच करच्यो आनी कलकल करचें, हें वाचचें तें वाचचें, स्तोत्र म्हणची, एक संकल्प होय करया. थोडे वेळ तरी मौन धरचें, 1 तास बरी कल्ले दिसले तर कले जाल्यार एकदम रिएक्ट करची ना. हां कल्ल्याक हें अनुसंधान कल्ल्याचें हांव देह न्ही, तो मगल देहाक उलयता आस, म्हाका उलयना. मगल्यांचो परमात्मा आसा तो ताज्यांत आसा. हें जें अनुसंधान तें करता 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 ताजें ध्यान आमकां लागता आनी लागता हें चातुर्मासांत आमी मेळोवया. अशें आमी हरिसंकल्प आमी करया. आतां मूळ मायेन केलें जालो जाल्यार आमी करया. तरी हांगा तांणी हें सगळें दिल्या कडेन आतां तिसरो अशें सूक्ष्म नामाभिधान निरूपण म्हूण आशिल्लें वय की न्ही. हां हय हें एक सांगता आशिल्ली वरलें. आमी जेन्ना टीव्ही लायता टीव्ही सिरियल पळयत आसतात न्ही, त्या वेळार स्क्रीन दिसना, स्क्रीन दिसता वय दिसना, जाल्यार सिरियल बंद केली, टीव्ही बंद केली की आमकां सिरियल दिसना, तेन्ना आमकां टीव्ही मात्र दिसता. तशी दृश्य दिश्य बंद जालें की आमकां परब्रह्माचो अनुभव येता. दृश्य हें दिश्य बंद जालें की तातूंत परमात्मा कशें काम करता तें दिसता आनी त्या परमात्म्यागेलें एक स्टेपिंग स्टोन शें तांचे बोटीर बसून आमी जर मुखार 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 वचून ताजो आदार घेवन परमात्म्याक जास्ती पुजका. निश्चळाक पुजून सुद्दां उपयोग ना. भक्ती निश्चळ परब्रह्माची भक्ती करूं जायना. तांतूं फक्त एक जावचें. भक्ती कोणाल करता ती आमकां कोण उपयोगा येता ती तांगेल आमी हांजी हांजी करतात की ना. तशी आमगेल भितर बसून तो परमात्मा आमकां चलयता, आमकां बुद्धी दिता, आमकां हें करता, तागल उपासन करता. म्हळ्यार तो फाटीर घेवन आमकां तो आमगेल योगक्षेम चलयता. तो आमगेल राम, तो आमगेल कृष्ण, तो आमगेल विठोबा, तो आमगेल शिव. शिवम भूत्वा शिवम यजेत, मन स्वच्छ करता. तें कशें करचें तें तो मार्गदर्शन करता आमकां. त्या प्रमाणे आमी वागता वचचें, बरे सदग्रंथ वाचचे, ताजें चिंतन मनन करचें. नुस्तें वाचून कळना तरी कोणागलपणी श्रवण भक्ती म्हळ्यार कोणेपणी सांगका आनी आमी आयकूंका. आतां वॉट्सॅपाचेर कितले की मॅसेज येतात, अष्टावक्र गीत खंय हें खंय, नुस्तें वाचून ताजो बोध जायना. पण तें कोणेपणी सलीस करून सांगल्यार तें कळच्या लागता. सांगतल्याकय कळटा, सांगतना सांगतल्याक कशें कळटा. ताजे भितर बसून समर्थ उलोवन घेता ती तेमिताक कळटा कलोलोजी म्हणून. आनी आयकतल्याक कशें कळटा, त्याची भितर बसून सम आयकता ती म्हणून कळटा. हें अनुसंधान कोण कोण करून ताजें ध्यान लागता. अरे हो कोण आस, कोण मगल समर्थ देवा, जय जय रघुवीर समर्थ म्हणटा तिथं कोण देवा. जशी समर्थांनी मागणी केली, 12 वर्स तपश्चर्या केली तरी रामाक दर्शन जायनाशिल्लें. त्यावेळेस एक पंतांनी रोण सांगलें, पण हांव तुजे खातीर सगळें सोडून आयलो, संवसार बोल्याचेर थावन धांवन आयलो, सगळें म्हाका हांगा सवता ती, तरी हांव लक्ष दिनी, उपास राबलो आनी अजुनी तूं दर्शन दिना. कल्ल्या दिना तूं, मगल कल्ल चुकलें, मगल मुखार यो. ताण रामान दर्शन दिलें. रामान दर्शन दिवचे भितरी ताका कल्लें माग कशें दिसलें, कसलें माग कशें दिसलें. तांणी सांगलें कलेपणी मागून घे. तरी तांणी म्हळें हांव तुका समर्थ पदवी दिता. तांणी म्हळें म्हाका पदवी बिदवी नाका. हें राम नामान जाता. आमकां कल्ले आमगेले कामनाच ना जातात, व्हडली कामना ना जातात.
आमकां लोकेशन नाका, आमकां वित्तेशण नाका. लोकेशन म्हळ्यार कळ्ळें प्रसिद्धी, पयसो, हें म्हाका म्हूण दिसना. बाकी गोमटाई आनी कसलें प्रॉपर्टी म्हाका म्हूण दिसना. चेडूं बाळां खातीर कसलें मागून घेवंका तें मनांत वचूना. त्या पेक्षा आमगे सगळ्यांक बरेंपण जावो. कल्याण करी रामराया कल्याण करी, जनहित विवरी, ही प्रार्थना तोंडांतून येता. आनी ताणें मस्त फोर्स केलो रामाने, तूं कसलेंपणी मागून घे म्हणून. तावळ तांणी सांगलें मल माथ्यार हात धर श्रीरामा आनी नुस्तें म्हाका लागीं घे आनी म्हण ये रामदास मेरा है. हो रामदास मगल असत अशें म्हण आनी म्हाका तुज्यांत एक करून घे. तावळ माथ्यार हात दवरचे भितर ताका आत्मज्ञान जालें. ताचे खातीर कितले कश्ट काळे, कितले कश्ट काळे. आधी केले मग सांगितले खंय. तशें तांणी पयलीं कोर न्हू कडेर सांगल्या. कळ्ळें न्हय. तर आतां आमी हें सगळें दुसरो जालेलो, तिसरो सुद्दां जालेलो आमगेलो सूक्ष्म नामाभिधान. तातूंत तीन हें दिल्या कळ्ळें 14 संकेतांनी. मूळ माये पासून त्रिगुणा पर्यंत पहिलं कॅटेगरी, कडेन दुसरी कॅटेगरी पंचमहाभूत आनी पृथ्वीवेल 4 खाणी 4 वाणी, हो तिसरो वर्ग. आनी अगदी पयलीं केलो परब्रह्म. परब्रह्मांतल्यान मूळ माया आयली. मूळ मायांतल्यान त्रिगुण जल्म आयले. त्रिगुणांतल्यान पंचमहाभूत आयली. तातूंत सगळे पृथ्वीवेल 4 खाणी 4 वाणी तयार जाले. हें दृश्य. तावळ मूळ मायेने आपणांतलोची, परत सांगता असा मग लक्षांत रावका म्हणून मर्म. मूळ मायेने आपणालेची एक अंश प्रत्येक हांत घालो, सूक्ष्म तत्व प्रत्येक शरिरांत दवरलो आनी ताका मन वापरचें दिलें वाहन. आनी तें मनाच यूज करून तूं करी. थोड्या जाणांक त्या मनाची काळजी घेनी, वापरचें कळना. तें मन पुरें आयदर वापरनीची ताका गंज आयलो, किंवा अशी वापरलें आयदर मोकाट सोडलें. रानांत शेतांत तूं बैल घालतात न्ही तशी मोकाट, नाल्यार मन मेल्लेलें मुर्दाड. त्या काळांत तशीच लोक आशिल्ले समर्थांगेलांत. तेमी तांकां ती मन सुदारच्याक मस्त वेळ लागलो. म्हणून तांणी ते मना श्लोक ताजे खातीर बरयले की वाहन सम रिपेर करात. वाहन रिपेर करात. आमी नामस्मरण करचें आमगेलें मन रिपेर करचे खातीर. मन हें एक्सचेंज करूं जायना. हांगा आमगेलें कळ्ळें कोटेड हें आयदान आसतात न्ही निर्लेपाची, पोळे आनी किचना ती, ताजी जर निर्लेपत्व गेल्लें तर आमी वचून तें एक्सचेंज करून दुसरें हाडटा ती थोडे पयशे जास्ती घेवन. मन एक्सचेंज करूं जायना. मर आसा त्यांची. आनी जर तशी मोर वचुली तरी आमी भाड्या घरांत राबता आशिल्ली न्ही ती, आमकां जाय आशिल्लो देह मेळत म्हूण जायना. तेमीच कसली आयडी करका, पयशे जमोवका ती, हें पुण्य जमोवका नाम घेवन घेवन घेवन. आनी आमी पयलेंची समाधान हें धन दिवन आमी आमगेलें शरीर आमकां विकत आमगेल आवडी प्रमाण मेळ अशी तितली पुण्य गोळ करका. तांकां संत म्हणटात. ते संतय तांकांय मरचेच आसता, देह दवरतात ते, पण परत येतना ते आमच्यासल्यां खातीर येतात. आनी स्वतागेल घरांत येतात. तांगेल खातीर घर तयार आसता. कड्डेर आमच्यासल्यांक ते भाडे करूं म्हणून आमकां आश्रय सुद्दां दितात. धर्मशाळा उगडतात, हें करतात, सगळें करतात. जाल्यार त्या खातीर आमी संत जावंका. संत जावच्या गो संतांगेलीची हें दवरका, कल म्हणटात ताका, संतांगेली कास दवरका, चरण धरका ती, गुरुंगल कास धरका. गुरुल्या मन संलग्न ततक्किम 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 म्हणून एक शंकराचार्यांगेलें हें आसा. सगळें तुल्य आसा, धनम मेरु तुल्यम, सगळें कलत्र हें तें सगळें आसा, दारा पुरें आसा, प्रॉपर्टी आसा. जाल्यार मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंग्री पद्मे ततक्किम 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 ततक्किम. त्या गुरुचरणांत जर तुगेलें मन संलग्न ना, हांगा थंय धांवता, तरी उपयोग केल्लो. उपयोग केल्लो. हांव सुसंस्कार करता म्हूण हांव सी पयलो गुरू. जाल्यार आमी हांव सुख माननात जाल्यार संस्कार कोण घेवच्या तयार ना जाल्यार कशें करचें. कितपत पडचें मागीर किडे. आमकां तशें जावचें ना बा.
आम्ही 19 दशक थंय आम्ही स्टडी केले. आमकां मनात समाधान मेळका चिची हो आमगेले स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे म्हणटाल खंय. हां, मुखाल वाक्य कोणें म्हणना ती, आणि तो मी मिळवणारच हें टिळकांनी म्हणलेलें. तशी स्वराज्य म्हळ्यार मगल स्वता राज्य. हां, हांवच परमात्मा सो तें मगल राज्यान म्हाका शिरकाव मेळका ताजे खातीर हांव अनुसंधान कायम, ध्यान, उपासना खावचें पिवचें जाल्यार सगळे प्रमाणांतरी असावे. सगळे प्रमाणांतरांत आसता. आतां आमी प्रपंचीक लोक आमकां सगळे रिपू वापरका लागता ती म्हळ्यार कोणाचेर कोप येता कोपका लागता, चेडवां सुदारचे खातीर वेव्हार पळोवंका लागता, सगळे नमन्या काम करका लागता ती. एक सम नाम घेता बयसू जायना जाल्यार तावळ सांगिल्ली वरी मनाचे भितर तो मगल परमात्मा स तो करून घेतस. नाम घेतच नामांत काम करचें. काम करता नाम घेवचें ना. नाम घेता 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 काम करचें. ही युक्ती आमी सादोवंक. हें सगळें कंडेर हांगा कलकल असो तिसरे हाजे ती कशी मूळ माये तो उथायली म्हूण तें सांगिल्लें. तिसरे समासान कळ्ळें. तर आतां चवथो समासू हांव हाजी वाचू घेनी जाल्यार एक सांगता इतलें सांगिल्लें आसा. तुमकां कदाचीत बोर जावन आसच्या फाव आसत जाल्यार बोर जावच्या ना. इत्या म्हळ्यार आमकां कलेपुणी मेळोवचेंच मेळोवचेंच बाळांनो. हें समर्थ सांगता आसत, तें हांव सांगना. आमकां कलेपुणी मेळोवचेंच. तें कल्लें तर आमगेलें जें सत्व रज तमांथन आमी जाल्ले तें पयलें गुणसाम्य आशिल्लें म्हळ्यार सेम आशिल्लें 60 डिग्रीज त्रिकोणाचे एक्यूट एंगल ट्रायंगल. जाल्यार हांगा पृथ्वीर येवन आमी सगळे प्रपंचान पडना पडे हांगच्यान धक्के खाल्ले थंयच्यान धक्के खाल्ले, मोव दिशील कडेन कोणें कोपरान खणलें, कोण मारलें, कोण अपमान केलो, ताजे निकल जाता एक एक हांथान एक एक रिपू भायर पडले. तरी सत्वगुणांत मद आनी मत्सर गर्व जालो, आनी मत्सर म्हळ्यार द्वेश दिसच्या लागलो, दुसऱ्यांक तुच्छ मानचें. हां, पण हे त्याज्य रिपू आमी प्रयत्नपूर्वक काण घालतात. आतां लोभ रजोगुणी म्हळ्यार द्रव्यार्जन करपाचें आमकां. तांथां न्हू पयलें हे हवं ते हवं, म्हाका जायी अशें येता. कडेन जायीची मग ना ते सान आसतना म्हणटाले आय वॉंट म्हळ्यार म्हाका जायीची म्हूण. कड्डेरी तें आशिल्ले शिवाय जायना. लोभ खरजुशी जितलें खरपील तितलें खरजूल तितलें खरपिता आनी खरपील तितलें परत खरजुता. तशी ताका हव्यास म्हणटा ती. तो हव्यास नाका. ताजे बदलाक आमकां द्वेश दिसचे बदलाक हेव दिसल्यार हरकत ना. कळ्ळें. आनी द्रव्यार्जन करूं हरकत ना. मोह रजोगुणांत मोह म्हळ्यार आकर्शण कराचें दिसता. गोमटी फुल्ल दिसली त्या मगळ मात्यान तूच माळका ती म्हणून गोमटे दिशीन पुराय फुल्ल काणाळी तशी उपयोग ना. आसक्ती म्हळ्यार पयले दोन शेवट बाय सक्ती. हें जायीची म्हळ्यार सक्ती आसूं नये. तशी तमोगुण म्हळ्यार काम क्रोध. तांथान हे रिपू भायर पडले. काम म्हळ्यार एक कामन म्हळ्यार डिझायर्स जायीची म्हळेलें तें रजोगुणांतूय आसा आनी तमोगुणांतूय आसा. तमोगुणांतलें काम म्हळ्यार जायीची म्हळ्यार ताजे खातीर हांव आय गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट इट. बाय हूक ऑर बाय क्रूक म्हणटात तशी आसूं नये. आनी दुसरी म्हळ्यार कामभावना. ताज्यान आतां काळान ते बलात्कार हें तें सेक्शुअल तें सगळें वाडल्या. तशें आसूं नये. जाल्यार संवसार चलोवचे खातीर जे आमगेले वेव्हारीक हें आसता ती रिलेशन्स ते आसो ती ते वेव्हार रिपू. तशी कोप आयलबा संतापांत वचूं नये. गरज आशिल्ले कडेन कोपका जाल्यार 5 रुपया कोप आवश्यक आसता, 5 रुपये काडूं नये आनी कडेन शांत जावंका. तशी आमी त्याज्य रिपूचो म्हळ्यार गर्व, कोणालो द्वेश करची ना, कोणालो हव्यास करची ना, आसक्ती दवरची ना, बलात्कार कोणाचेर करची ना म्हळ्यार कोणालो संमती शिवाय कसलें करची ना. तशी संताप करची ना. संतापांत आमीच जळटा ती. वेव्हार रिपू म्हळ्यार कसलें गर्वा बदलाक आमकां अभिमान आसता बा. आमगेल्या गुरू बद्दल अभिमान आसता, प्रत्येक बद्दल आमगेल्या चेडवां बद्दल आमकां अभिमान आसता. तशी द्वेश आसूं नये. पण हेव म्हळ्यार कसलें एनवी. आय एनवी यू हें आमी उघडपणे सांगूं शकतात.
मत सरसल्या कल जाता आम्ही भितर भितर जळतात द्वेष करतात द्रव्यार्जन प्रामाणिकपणे पयशे कमयात नाही आकर्षक दिसता ती बरो ड्रेस घाला ती बरें हें करा ती तशी बाकी व्यवहार तुमगेले प्रोडक्शनचे रिप्रोडक्शनाचे करा ती काही हरकत ना आणि कोपचे शिलकडे कोप्पा ती आणि हे व्यवहार रिपून परत त्याज जाऊ नये म्हणून एक फांदी धरकाके ती म्हळ्यार प्रेमाची प्रेम आसका प्रेम आमी मनाने दुसऱ्यांक मनाचेर प्रेम करता हें लक्षात दवरका कळ्ळें तर आतां चवथो दशक आमी मुखालपंत घेवया ताजें नांव आसा आत्मनिरूपण कळ्ळें ह्या विश्वान सगळ्यो ज्यो घडामोडी चलता ती ते एक अंतरात्म्याल सत्तेन चलता ती हो विचार ह्या समासांतलो केंद्रबिंदू आसा तो आमी नंतर पळोवया परांचे आसा मस्त दिवस गेलेले न्ही ती हें आमी परत आढाव ताजो घेतलो इतलो हाजो तरी आमी स्वताल्या विचार करता विवेक करता की आमकां हांतान कल्ल मेळ्ळें वेदर वी आर ऑन द रायट ट्रॅक ऑर नॉट ना जाल्यार विचारचें शक्का म्हाका हें कळना सांग तितलें धैर्य दाखोवंका स्वामीजी सांगतात कले प्रश्न स्वया विचारात कळतच नव्हे म्हणटात वय की नाही तशी समर्थ सुद्धा म्हणतात कळतच नव्हे तुमकां म्हणून विचारतात तांतुकले हे ना तांतकले भिवचे सारखे ना आमी विचारचे आमगेल खातीरची आमी आयकूनचे आमगेल स्वता कल्याणा खातीर आमी कार्य करचे आमगेल कल्याणा खातीर समर्थ तांगेल कल्याण जाल्ल्या तांगेल आनी कल्याण जावचें बाकी ना आमगेलें जावचें बाकी आसा तेमी आमकां विसाव्यान तूं विसाव मेळका जाल्यार मनशांती मेळका जाल्यार समृद्ध मन मनशांती प्रसन्नता आणि समाधान शाश्वत समाधान कल्याणें डिस्टर्ब जायनाशिल्लें तें मेळोवनचें आमी पळोवया आनी हरेक कामांत खंय हें करचें ना रिफ्लेक्स एक्शनचें कलें थडक्कन कलें करचें ना जस्ट रिस्पॉन्ड थोडो वेळ विचार करात एक दोन आंकडे मजात कोप आयल्यार सुद्दां आनी नाजाल्यार विड्रॉ करात थंय मस्त प्रॉब्लेम्स थोडे प्रॉब्लेम सोडून सुटतात थोडे प्रॉब्लेम्स सोडून दिले की सुटतात हांव पळयल्या सोडून दिया ती 2 दिवस ताजे कले विचार करू नाका ती तिसरे दिवस बातमी येता की हो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो म्हणून कोण पळया ती तशी म्हळ्यार मनय शांत तिवय शांत आमी शांत बस हांगा आमी हांगा जिराबया आनी समर्थांगेल प्रार्थना केल्या तिवय आमी सगळ्यांक बरेपणा खातीर तीच प्रार्थना म्हणया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनमित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुझी सावरी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ हे समर्थांनी घडवून हाडलेले एक विवरण विवेचन आत्त जाल्लेल्याच आढावो हो आमी श्रवण मनना खातीर भितर दवरया आनी कृतज्ञतेने तांगेल चरण धरून तांकां पांय पडया तांगेल चरणाचेर तें समर्पण करया तुमी करून घेया ती इतलें वरदान आमकां दिया ती म्हणून आमी पांय पडया आनी साधकां खातीर प्रार्थना करया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शांति शांति शांति। अति शांती 3 पंथ केल्या क कायिक वाचक वाचा आणि मनसा, देहाची शांती, मनाची शांती आणि उच्चारांची उल्लोंचाची शांती म्हणून 3 पण शांती शांती शांती, काया वाचा मनसा। नमस्कार।